नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. ब्रेस्तारा मंथली एक्सपायरी दिसा बाजारात बरीच व्हॉलेटिलिटी दिसली. मार्केट नेगेटिव्ह बंद झाले. महिन्याचे निमाणे सेशन नेगेटिव्ह गेले. पुराय महिन्याचेर नजर मारल्यार निफ्टी इंडेक्स सुमार 2.5% नेगेटिव्ह. निफ्टी 19,375 उक्तो जावन 19,388 मेरेन हाय गेलो. 19,233 मेरेन पडलो आणि निमाणे 19,253 बंद. सुमार 93 पॉइंट डाऊन. BSE सेन्सेक्स इंडेक्स 65,178 उक्तो जावन 64,831 क्लोज. लागी 255 पॉइंट डाऊन. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट हारलो अदानी ग्रुप. हिंडनबर्ग रिपोर्टा उपरांत आनीक एका विदेशी संस्थेन अदानी ग्रुपाचेर गैरव्यवहाराचो आरोप केलो. अदानी ग्रुपान सगळे आरोप पॉइंट बाय पॉइंट न्हयकारले. मात अदानी ग्रुपाच्या शेअर्सांचो आज धुवर. स्पष्टीकरण दिवन लेगीत शेअर पडले. अदानी ग्रुप म्हणटा मॉरिशियस फंडा विशीं जे आरोप हिंडनबर्ग रिपोर्टात केल्ले तेच आरोप परत केल्यात. भारताच्या चौकशी संस्थेन पहिलीच चौकशी सुरू केल्या. प्रकरण कोर्टातूय आसा. आयच्या निफ्टी 50च्या टॉप गेनर्सात जिओ फायनान्सान बरो परफॉर्मन्स दाखयलो. मारुती, HDFC लायफ, सिप्ला, टाटा स्टील, LTIM आणि टायटन कंपनीचे शेअर चढले. निफ्टी 50च्या टॉप लुजर्सात अदानी एंटरप्राइजेस, BPCL, अदानी पोर्ट्स, ब्रिटानिया, आयशर मोटर, बजाज ऑटो आणि बजाज फायनान्स कंपनीचे शेअर आज पडले. JFL म्हळ्यार जिओ फायनान्स लिमिटेड सेन्सेक्स इंडेक्सांतल्यान भायर पडपाची दाट शक्यताय आसा. 10 दीस कंपनीचो शेअर T2T बेस ट्रेड जातालो. आज शेअरात अपर सर्किट लागिल्ले. मात अपर सर्किट आसूं वा लोअर सर्किट शेअर भायर काडपाचो निर्णय जाल्ल्यात जमा. जाल्यार निफ्टी 50 मात सद्याक शेअर सर्किटाच्या नेमांक लागून निफ्टी 50 इंडेक्सांतल्यान भायर काडचे ना म्हूण थारायल्ल्याचे सुत्रां सांगतात. सद्याक PVR आयनॉक्स शेअर मार्केटात तेजीत. एकार एक फिल्मांचे रिलीज, बरो बिझनस आणि नव्या रिलीजाच्या फाटभुंयेचेर शेअर चडपाक लागला. 1 सप्टेंबर सावन MSCI इंडेक्सात रिबॅलन्सिंग जावपाची आसा. MSCI म्हळ्यार मॉर्गन स्टॅनली कॅपिटल इंटरनॅशनल इंडेक्सांतल्यान PFC, REC, एस्ट्रल, कमिन्स आणि HDFC AMC ह्या शेअरांची एंट्री जातली. अदानी ग्रुपाचो ACC शेअर MSCI इंडेक्सांतल्यान भायर पडटा. भारताच्या डिफेन्स सेक्टरात सरकार मोठो खर्च करीत आसा. ताचो फायदो डिफेन्स शेअरांक जाता. झेन टेक्नॉलॉजी कंपनीचो शेअर आज 3% वर चढलो. कंपनीक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सा कडच्यान 72 कोटींची ऑर्डर मेळ्ळी. जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेडाचो शेअर आज 52 वीक हायचेर ट्रेड जालो. BHEL हे सरकारी कंपनीक NTPC हे सरकारी कंपनी कडच्यान छत्तीसगडाच्या थर्मल पॉवर प्रोजेक्टाची सुमार 15,530 कोटींची ऑर्डर मेळ्ळी. मार्केट अपडेट सोंपोवच्या पयलीं एक इंटरेस्टिंग मार्केट अपडेट. BSE लिमिटेड हे कंपनीन 816 रुपयाच्या रेटीन शेअर बायबॅक करपाची घोशणा केल्ली. आणि मजेची गजाल म्हळ्यार शेअर बायबॅकाच्या ऑफर प्रायजा परस सद्याक 30% वयर ट्रेड जाता. 816चो बायबॅक जाहीर जाल्लो आणि शेअर सद्याक 1,064 रुपयांचेर ट्रेड करता. आता बायबॅकाक कोण अप्लाय करतलो हाची शक्यताय उणीच. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया शुक्रारा नव्या म्हयन्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.